सुरवातेक आमी गायन करुया तुजे सोरशीं आयल्या गायनाचो अंक A35. तुझे सोरशीं आयल्या दोया मोसो तुझी मागू मागू कामका आयतो तुझा सोमेस्ताची बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुझे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनू, आयज साद्या काळाचो 26वो आयतार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी क्रिस्ताची. केदे व्हडलें भाग आमचे आमी क्रिस्ताची जावंक. चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी क्रिस्ताची आमी जावन सांत पावलू सांगता तें आमी मनान धरून पावूं फकत क्रिस्त म्हज्या जिविताक ओर दिता. आयज लौकिकांच्या मुणयारपणाक भेटयलोलो आयतार पाळटना आमकां सगल्यांक ते मागीर भिस्प पाद्री दियाक वो लौकीक जावं आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तें चापोवणें मेळना म्हूण मनान दवरुया. लौकिकांनी आपल्या मुणयारपणान चलून तांकां फावो तो जागो पवित्र सोबेन सदांच मेळचो म्हूण मागून संतोशान हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हे भेटेंत वांटो घेता आसतना आमी सगळीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोडो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार माळेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorgeswara Deva, Sorgicharaya, Sorgumvida Deva, Deva Baba, Amin, Tukana Mostaku
Usurgiali Shakti Tachaista Sausari Jesu Christa Mapachai Prasputa Somya Deva Deva Chechedi Tu Sausarachi Mapatan Amschikaku Kahakutko Tu Mapachausia Koslai Amche Magni Aikutke Moi Madeva Usurgiali Shakti Tachaista Sausari Kita Povidot Miasangati Deva Baba Moi Ben Jesu Christa Eklos tu Bovi Eklos tu Ismor Eklos tu Pormesmor Moi Madeva Usurgiali Shakti Tachaista Sausari प्रार्थना आजचे दिनवासनेचे बलिदान बेडीत ह्या अग्नेलमास करण्यास तांचे बसो ते बेडीत आम्ही मागता सर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुझे अगणित पदवी बो करून पातकांची दया करून आणि तांकां बक्षणे दिवन तूं दाखयताय आमा पातकांक सदां कोण वाडायन वागोय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान अंतरेकून सर्गीचें सूख आमी जडोवचें कर आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रात चलिता देवा ससनाच्या ससनाक Amen. लोक गंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्पर कुपांत देवून आयलो आनी मोइजेसा कडेन उलयलो उपरांत ताचे सवें आत्मो आसलो तांतलो थोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना दोग मनीस पेन्या मैदानार रावलोले एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मिदाद तांचेरूय आत्मो देंवलो जोरूय ते तंबुशी वचूंक नासले तोरूय नेमलोल्या मोदें तांचीं नांवां आसलीं तांणी पेन्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें एक तरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो ताणें म्हणलें पोले एल्दाद आनी मिदाद पेन्या मैदानार संदेश दितात तेन्ना भुरगेपणार थावन मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोसुए अशें म्हणूंक लागलो म्हज्या दोनया मोइजेसा तांकां मना कर पूण मोइजेसान तांकां जबाब दिलो म्हजे पासत तूं निड्डुकाय कोत्ताय सर्वेस्पराची सगळी पर्जा प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी जिवाची गोठाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेण्ट्याची जाणवाय जबाब
सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पालो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक उलोवंक आसत नेर्नादपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका गोरवाक म्हजेर अधिकार चलूंक निर्मू नाका तेन्ना हांव गुन्यांवावीन चलतलों व्हडा पातकांतलो मेकलो जातलो जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष दुसरें वाचप बागयोन जाकोपाचे चिटी वेले वाचप बावा भयणांनो आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता तुमचेर येवचें आसा त्या हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदोन करात तुमच्यो गिरेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां साश्यान केल्यात तुमच्या भांगारांक आनी रुपयांक कोलम लागल्या आनी ही तांची कोलम तुमचेर आड कोवाय दितोली आनी उज्या बोरी तुमचे मांस खातोली सोपूंक पावल्या तसल्या निमाण्या दिसांक तुमी गिरेस्कायो पुरजायल्यात तुमच्या शेतांची लुवणी केल्ल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक नात ती आतां तुमचेर आड बोब मारतात आनी तांचे हाल हुयेलींचो सात दोलबाराच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सूस आनी कामसाराचें जालां पिडापीड दिवन तुमी मातल्यांत निरोपराध्यांचेर फॉर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार उदकाराक सगळीं उबी रावया Sorvesporazzo, 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 सोम्या तुजें उतर सोद स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर sorvesporazzo, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जुआवान उलोवन जेजूक म्हळें गुरुजी आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो पूण जेजून म्हळें ताका मना करूं नाका कित्याक म्हज्या नांवान वेजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतचो कोणूच ना तर आमचेर आड ना तो आमच्या भागा आसा हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्रभर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका हांव तोचची ना पूण भावार्थ धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसल्या एका दांत्याचें पेड ताच्या गोळ्यांत बांदून
ताका दोरयांत पडयल्यार अदीक बरें जातें आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून एमकोणांत पालो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंड जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातर. दोन पांय आसून एमकोणान तुका उडयलेले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. दोन दोळे आसून एमकोणान तुका उडयलेले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका अदीक बरें. तुवें एमकोणांत तांचो किडो मरून मरना आनी उजो केन्नाच पालवना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी बाबांनो, कांय वर्सां फाटीं सिथर स्पेशल ओलंपिक्स हातूंत खंय ही अशी घडणूक घडलेली. 100 yards हाची धांवडी सुरू जावची आसली आनी तातूंत 9 वांगडी खंय हाचेर आसले. भुरगीं जी एके भाशेन आमी फिजिकली आनी मेंटली चॅलेंज अशें म्हणटा जी भंगूळ आसली असले तरेची भुरगीं ह्या धांवडेन वांटो घेतालीं. आनी बाबा जेन्ना खंय गन शॉट मारले तेन्ना ताणें खंय धांवडी सुरू केली. थोडेशे कडेन जाता म्हणसर फाटल्यान फुडें आठ आसलेले तांणी फाटल्यान कसलो तरी आवाज आयकलो, कोण तरी रडटा. ती खंय थंयच थांबली. परत परतली आनी फाटीं ह्या भुरग्या सोशी आयली. हो भुरगो काडून खंय सकयला पडलेलो आनीक तो व्हडल्यान रडटालो. ह्या वेळार ताणें खंय ताचे सोशी येवन ताचेर हात पडयलो, ताका कितें तापूरबाय दाखयली आनी भाशेन ह्या भुरग्याक खंय ताणी लागीं घेतलो, ताका हात दिवन वयर काडलो आनीक सगळीं 9 जाणां खंय एकामेकाक हाताक हात दिवन तीं खंय चलून ह्या फिनीश लायनीर वचची गेलीं. सगळे लोक जो हे खंय पळयतालो सगळे खंय शाप जाले. सगळीं उबी रावन थाळी पेटून तांकां खंय शाबासकी वाखाणी दितालीं. एका विचित्र तरेची कोडणी ह्या 9 धांवप्यांनी हे भाशेन दाखोळ केल्ली. पण कितें आमी हांचे सगळें पळयता काय एकामेकाचो कितें हुस्को सांगाती फुडें वचे बरेपण. दुसरो जो कसतवला ताका एके भाशेन मारून नव्यान ताका हाडूंक आनीक सर्वय जिखणार जावंक तांचो कितें थावीस हातूंतल्यान आमकां दाखोळ केला. भणी बाबनो, आयच्या वाचपांनी आमी भितर सरुया. कितें आमी पळयता काय आयचें पयलें वाचप लोकगंटीच्या पुस्तकांतलें. हें वाचप आमी आतांच आयकलां. ह्या वाचपांत आमकां मोजेस जो एके भाशेन हो फुडारी कसो येयलेलो इस्रायल पोरजेक ह्या निर्वासिपणांतले लोन तांकां साडूंक पावलेलो सांत पावलो. ताका जेशुआ हो सांगाती फावो केल्लो आनी असो करतना ताचो जेन्ना वावर वाडोवन येतालो तेन्ना आनीकूय आदाराची गरज आसली तेन्ना देव ताका म्हणटा तूं 70 फुडारी वेंचून काड आनी तांचेर आपलो आत्मो दिवन तुका यादारी हांव फावो करता. बाबड्यानो, हे फुडारी वेंचून काडून तांकां
एका जाग्यार तांणी एकटूंक जाय आसल्यान तुवें हो देवाचो आत्मो तांचेर देंवतलो. हे वेळार जेन्ना दोग जाण म्हणटा ते हाजीर नासले, एल्दाद आनी मेदाद ते, पूण जो वावर एके भाशेन प्रभाती खार ताणें करूंक जाय आसलें, ते खार हे जे वेचून काडले वताले तातूंतले हे दोग जाण तेवूय तोच वार कोताले. तेन्ना जेशुआ हे भाशेन मोजेसाक म्हणटा हे कशें देवाचो आत्मो घेवंक हे वेळार ते जाग्यार ते नासले, तांच्यांनी हें कार्य कशें करूं येता भशेन बाबयणानो हे तरेची एक निर्धुकाय कशी, एक जेलसी कशी आमी ताजे पळयता. पूण मोजेस म्हणटा देवाच्या आत्म्याक आमच्यान बांदून दवरूंक जाय. देवाची उजवणेन जे एके भाशेन आसा, देव ते खंय आनी केन्ना शांती पावयता ते देवाचेर दवरलेलें आसा, हे ताका दाखोवन करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानानूय असलेंच कितें आमी पळयता. बाबड्यानो तेच एके भाशेन जेजू सोशेन जेजूच्या फाटल्यान करताल्यांक जेजू म्हणटा, जेजूक सांगतात पळय आमी एका मनशा वेळेला जो तुज्या नांवान हे भाशेन देंवचार काडटा ताका म्हणटा आमी मौन केला, ताका आमी आडायला, ताका हें कार्य करूंक आमी मौन केला. आनी जेजू म्हणटा ताका आडाय नाकात, कित्याक जो म्हज्या नांवान काम करता तो म्हजेर आड वचो तसो केन्नाच ना. ताका जें कार्य दिल्लें आसा तें ताका करूनी, जें बरें कार्य तो करता ताका ओळखून घेवया आनी एके भाशेन ताकाय आस्की दिवया. जेजू तांकां ही वाट दाखयता. बाबयणानो तांचे सभे हे शिसाय सभे एके तरेची एक निर्धुकाय, एक जेलसी कशी आमी पळयता. जे आमी करता ते दुसऱ्यांनी केले के भाशेन तांकां पळोवंक दिसोना. हे वेळार जेजू तांकां हें सोजमूक आनी तांचे सभे कामनाचे जावंक तांकां शिकयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागून जाकोब हे भाशेन कितें म्हत्वाचें आनी गरजेचें तें एके भाशेन दाखोवन करता. गिरेस्तांक तो म्हणटा तुमची गिरेस्तकाय जी आसा ती एके भाशेन पोलकी कशी, ते गिरेस्तकायेक एके भाशेन वालोर नासलेली कशी, कित्याक ताचो उपयोग बरे कार्यान तुमी करिना. ताचो उपयोग एके भाशेन जावं वावराड्यांक तांची फावो तसली मजुरी दिवंक, जावं गरजेमंद आसात, गरीब दुबळे दिन दुबळे आसात तांकां आदार पावंक, तांच्या जिवितान बरेपण खुशालकाय हाडूंक तुमची पावलां एके भाशेन जावंक ना. हें करून केल्यार ह्या तुमच्या रुपया भांगाराक अदीक वालोर आनी मोत आसा म्हूण तो तांकां दाखोवन करता. भयणी भावांनो, आयज जशें सुरवातेक आमी आयकलां लौकिकाचो आयतार आमी पाळटा. गेल्ल्या आयताराक आमी वोकेशन संडे वो पाद्रीपणाच्या आपणाचो आयतार एके भाशेन आमी पाळ्ळो. आपणाचो आयतार जंय पाद्रीपणाच्या आपणाचेर आमी लक्ष घातलें. जाल्यार आयज पवित्र सभा लौकिकाच्या आपणाचेर लक्ष घालता. लौकीक तुमी भाव भयणानो तुमचें खूब म्हत्वाचें आपणे कितें करूंक म्हत्वाचें आनी गरजेचें काय आयच्या हातल्यान एके भाशेन आमी तें सोरया. म्हणटरी जाल्यार सांगतालो जे कॅमिस्ट स्टुडियांक आसात तांकां म्हणटरी सोडियम एकूय एके भाशेन एक गॅसची दुसऱ्या सांगाताक एक्सारान एके भाशेन येवंक जाता. जाल्यार क्लोरीन एक तरेची खंय पॉयझनस गॅस जी एके भाशेन वायट जावंक शकता. ती आपूण एकले जिवंक शकता, एक सारके रावंक शकता. जे क्लोरीन आमी एके भाशेन ब्लीच करता तातूंत उजार करता, जो वास एके तरेचो दिता, असली पॉयझनस गॅस. पूण बाबड्यानो जेन्ना सोडियम आनी क्लोरीन एकठांय जाता तेन्ना सोडियम क्लोरायड म्हणजे आमचें जें मीठ जें आमी सारे जिवितान वापरता तें आमकां घडून मेळटा. बाबड्यानो मिठाचो उपयोग जायतो एके भाशेन बरेपणान जाता. जाय ते एके भाशेन वस्तूंक जेवणाक सगल्याक एक रूच हाडटा, असले हें तातूंतल्यान दिसून येता. बाबड्यानो लौकीक आपणे तुमचें असलें जावं जाय. समाजांत तुमी जियेतना समाजान एके भाशेन आसतना ते ह्या तुमच्या वागणुकेंतल्यान सगल्याक एके भाशेन एक प्रितुमेचें मीठ कशें तुमी घटसाण हाडटले आनी जिवितान बरेपण वाडटली तुमची वागणूक जावंक जाय. बाबड्यानो हें घडोवंक कितें नाचें काय आयच्या फाटल्यान जेजू हो संदेश एके भाशेन दिता. पयले सुवातेर तो म्हणटा दुसऱ्यांक आमी वायट देख जावची न्हय, दुसऱ्यांक बरे देखीचे नामुणे जावंक गरज. बाबड्यानो जेजू म्हणटा जो कोण एके भाशेन वायट देख दिता
तो वायट मनीस ताका गळ्यान दांतें घालून उडयल्लें उदीक बरें इतलें जेजू सांगता अभिनव दर दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान आमी बरे देख दितले नामुणे जावया बरी देख पयलीं स्वातेर आमच्या कुटुंबान आमी सुरवात करुया आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरे देखीचे नामुणे जावया आमच्या समुदायांत आमी चुय एकामेका सांगता जियेता आमच्या वावराच्या जाग्यार तुय आमी बरे देखीचे नामुणे जावया भाशेन आमकां पळोवन चडशे आदले क्रिस्तांव जाले तशेंच दुसऱ्यांनी म्हणून तूं क्रिस्तांव वय भावनांनो क्रिस्त हांव म्हणजे क्रिस्ताचो दुसरो नामलो ओ क्रिस्त दुसरो हांव हे आमच्या जिवितांतल्यान दिसूंक दुसऱ्यांक येवनी बरे देखीचे नामुणे आमी जावंक वावुरया दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यांक सोजमूक वावरया लेट अस बी टॉलरंट दुसऱ्यांक घोडे जायते बाबण्यारो के भाशेन असोकथाय आसात जेन्ना असोकथायेन जे घोडे तांकां ताचे लागीं घोडना असोकथायेन जायते पावटी पडटात असल्यांक आमी हात दिवंक वयर काडुया तांकां सजमुया ह्या धांवणेंत जेन्ना ही 9 जाणां हाजीर आसलीं एकलो जेन्ना खाला पडलो तेन्ना तांणी ताका हात दिवन वयर काडून बाराबर आपल्या सांगाता तांणी व्हेलो हेच भाशेन असली वागणूक आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन जावनी जी असोकतायेन बुडल्यान जी असोकतायेक लागून फाटीं उरल्यान तांकां एके भाशेन हात दिवन वयर काडूंक तांकां समाजांत बरेपणान रावंक आमचीं पावलां एके भाशेन आमी मारूंक वावरुया हेच रेपण एके भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान दिसूनी तिसरे सुवातेर आमी जी कोण क्रिस्ताच्या नांवान वावर करतात तांचो वावर सजमून घेवया आनी तांकांय शाबासकी आनी परबीं दिवया आमी फुडें बाबड्यानो जायतो एके भाशेन कार्य पवित्र सभेन करता आमी लौकीक भावाती कसो जायते आमकां जबाबदारी एके भाशेन आमच्या हातान पडटात जावं फुडें फिरगोस गवळीक सभेचो वांगडी कसो म्हाका वेंचून काडला फिरगोस गवळीक सभेचो वांगडी कसो समुदायीक डेपरांत आनी फिरगोजीच्या बरेपणा पासत वावरूंक म्हजें कार्य आसा जावं फुडें हांव देव संदेशकार कसो म्हाका वेंचून काडलेलो आसा हो वावर हें कार्य भुरग्यांक देवाचो संदेश मोगान आनी अपुरबायेन फुडें घालूंक हे म्हजें पावल जावंक गरज आसा जावं फुडें तरणाट्याच्या जम्यान हांव वावुरता बाबड्यानो कसलोय तो जमो जावं कसलेय हातून एके भाशेन हें कार्य आसा तुवें म्हजें वावर हांवें मोगान आनी देवाची येवजणी परमणे करूंक तो आमी वावरूंक जाय बाबड्यानो ह्या वावरांतल्यान आमी आमच्या गवण्याच्या सांगातान हो फिरगोजींत वावर देवाच्या बरेपणान फुडें वता तेन्ना आमचें कार्य आमी सुभां फुडें येता दुसऱ्याक हे भाशेन खालावंक न्हय पूण आमी दुसरो जो वावर करता ताकाय ओळखून घेवंक आनी तांकांय शाबासकी दिवन तांकांय उबारूंक वावरुया हेंच तेणें आमच्या जिवितांतल्यान करूंक आनी एके भाशेन आमचें लौकीक आपोवणें समाजांत तुमी जियेतना समाजांत मीठ आनीक उजवाड जावंक ही तेणी आमकां सगल्यांक हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो भावात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उचारुया सदमानता देवाक सर पदवीदार बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक शेकल्या सुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवी संभवलो आंबार बळी थाय सरमलो पासपेला काल ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो सरकार चडलो सर पदवीदार त्या बापाच्या उच्चार बसला पितांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सदमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचा एककार पातकाचें मोक्षणे पुरीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी ह्याच बाबार्थ आनी वेळार आमचे जोणेकल्याची गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया
आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांनी पवित्र सोबेत सोपुर्णायेन आपले आपोवणे जिवंक तांकां गरज तितले उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. लौकिकांनी आपली मुनियारपणान पवित्र सोबेंत आनी समाजांत उर्बेन चलूंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. कोश्टांक आनी पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक लौकिकांची मुनियारपणान आसात तांचे वरवीं जायतें बरेपण जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. बोदर बाबा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयकत्यास क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया आमची पोळे वरदाना गायनाचो अंक C2. आमची पोळे वरदाना निष्कळुकोस दाकारोस दोयाल बाबा mój moga tańczy woli amka pos doyal baba mój moga tańczy woli amka pos uwidocznia Devunie dana amci संस्काराच्या जेजुसोवे आमचो देवा काचा आवच्या जेजुसोवे आमचो देवा काचा आवच्या. म्हजे भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बाबाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. खनवाड्या बाबा आमी तुका ओपता ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ती आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावती सोड ही आमी मागता तुज्या बुदा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयुवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारणी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेत हांव भोंवत हांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बोगार सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 nagaranzo sorves por tu. Sorgari संसार बोला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी एकदा ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोयसो. बाबा कोरस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षुनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa taco good porgo to ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उदकास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरभणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळ्यान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी देवाक दिन वाचून हें बलिदान भेटयता. अग्नेल मास्करनेस्तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती
बागन जुजे तुझ्या पोती बागन जुजे बाज बागन फ्रांसीस शाबेर पदवास बागन दांतन बागन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगत हा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगत हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राय आमकां येवं तुझी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुझे आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायनेक बरो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बरो भाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक आसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोजी येताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटा दी ह्या शिलेच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Jesus sobe ami soglie atmea vorvi ami soglie
सोगलीये ताचो बापूय आमचो भाव आमी सोगलीये ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगलीये आमी सोगलीये आमी सोगलीये आत्मो दिला सोड एकल्या आमी सोगलीये ताची देणी वेगवेगळी आमी सोगलीये सगळ्यांक रुपलेच जेजूचे आमी सोगलीये आमी सोगलीये आमी सोगलीये सोमेस आमी वावोयली आमी सोगलीये एका जिवान बोलोरी आमी सोगलीये एका जेवणात बसलोली आमी सोगलीये आमी सोगलीये आमी सोगलीये आमचे मोदें नाकासा आमी सोगलीये आमचे मोदें नाकाका आमी सोगलीये सोमेसाचो जायचा आमी सोगलीये आमी सोगलीये आमी सोगलीये प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचे सर्व वायटांक ओक्रीस प्रसाद भोग गुणांदीक ओकोत जावं जशें रितीन जेजूचे मरण समरमन तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मातशें बसी आयच्या मेसाची मानवळ केल्या
मदलो वाडो ह्या समुदायांतल्या सगळ्या भावा भयणांक तांकां आमी दिन वाचता. येता त्या सोनवाराक मीस करूंक संत आंतनी समुदाय थेंबा आनी आयताराक वालंकिनी समुदाय थेंबा. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 9,420 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन आदार केला. एक बरो मागपी 2,000 आनीक एक बरो मागपी 2,000. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता. ही ताची दुसरी चीट. रॉस्टन फेर्नांडीस, आंकवार पूत एंटनी फेर्नांडीस आनी रुजाय मार्ता फेर्नांडीस वयलो वाडो आनी मारिया इमिलिया रॉड्रिगीस, आंकवार दूम डायगो रॉड्रिगीस आनी इमिलिया रॉड्रिगीस गांवान मार्ना सिओली. हांचे मदें कसली आडकोड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. आयज आमच्या गुंवळीक फिरगोस सभाची पॅरीस पास्टल कावन्सील हांची जमात सकाळीं 10:30 वाजता सगळ्या वांगड्यांनी येवची. येता त्या आयताराक क्रिसमसची तयारी करतात. ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात सकाळीं 10:30 वाजता. क्रिसमसच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात फुडल्या आयताराक सकाळीं 10:30 वाजता. सगळ्या आवय बापायनी हाजीर जावचें. कॉम्पिटिशन्स जे आमी केल्ली ताचे इनाम्स तुमकां आमी दिल्यात. कांय कारणाक लागून सर्टिफिकेट्स उरल्यो. मागता मंगळारा दीस ऑफिसांत येवन तुमी तुमच्यो सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करच्यो. ज्या भुरग्यांक इनाम मेळ्ळ्यात तांच्यो सर्टिफिकेट्स तुमी कलेक्ट करच्यो. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. मिसाची भेट सोंपली. गायनाचो अंक F16. मिसाची भेट आतां सोंपली. क्रिस्ता शांतीन घरांत सोरया. सुर्गी कृपा आमचेर देवली. देवा कारगा आतां दिवया. सुर्गी कृपा आमचेर देवली. देवा कारगा आतां दिवया. सुर्गीचे रान उक्तान बागली. दोनया देवा कारगा दिवया. दिनवासनेची भेटू सोंपली. दिनवासनेची सारूंक शिकया. दिनवासनेची भेटू सोंपली.